आज खूप अभिमानाची गोष्ट जो आमकां ICAI आणि OFA हांचो जो 2024-2025 जो अकाउंटेबिलिटी इन गव्हर्निंग बॉडी हाजे खातीर जो पुरस्कार मेळिल्लो आसा, खूप अभिमानाची गोष्ट म्हज्या दवर्ले दिकरपाल पंचायत क्षेत्रा खातीर, खूप अभिमानाची गोष्ट म्हज्या नावेली मतदारसंघा खातीर, खूप अभिमानाची गोष्ट म्हज्या गोंय राज्या खातीर। जो पुरस्कार जो प्राप्त जाला वो 2022-2023 जो आमकां एसेसमेंट जाल्लो, ताजे नंतर जो सरकारी पैशाचो वापर आतां पर्यंत जालो तो सिस्टमॅटीक जाला, हाजे खातीर हो पुरस्कार प्राप्त जाल्लो आसा। हाजे हांव श्रेय म्हज्या फाटल्यान जे पयलीं माजी सरपंच जाले, पंच जाले तांकां दिता आनी जे म्हजे बरोबर 11 जे पंच आसात तांकां दिता। आज जे पुरस्कार आमकां जो प्राप्त जाला, ह्या कार्यक्रमाक साधारण 6000 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले। 45 देशांतले साधारण 250 प्रतिनिधी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले आनी केंद्र मंत्र्याच्या हस्तुकी लॉ मिनिस्टरांतल्यान आमकां पुरस्कार प्राप्त जाला। आज हांव अभिमानान सांगू शकता की दवर्ले दिकरपाल पंचायत आपल्याली डेव्हलपमेंटाची वाटचाल मोठ्या तरेन मुखार व्हरत आसा। हांव आज खूब आभारी आसा आमचे गोंय राज्याचे भोवमानेस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हांणी जो आमचेर विश्वास दवरलो, तशेंच केंद्र मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक, तशेंच राज्यसभेचे खासदार श्री सदानंद शेठ ताणावडे आनी तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामूजी नायक हांचे आमचेर जो तुमी विश्वास दवरिल्लो आसा, दवर्ले दिकरपाल पंचायत हाजे फुडें अशीच डेव्हलप करत मुखार वतली आनी तुमचो जो सहयोग आसा ताजे खातीर हांव सगळ्याचो आभारी आसा।